नमस्कार आयच्या हेडोनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी आमचे बरोबर आसा जाणी फाटले 3-4 दीस काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष जातकीर खवदळ घाला गिरीश बाब चोडणकर. वेलकम टू द शो एंड कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. आणि फाटले 3 दीस म्हाका दिसता सरकाराक घाम काडपाक सुरवात केली. म्हणजे तुम्ही तशें घाम काडपाक केन्नाय फाटी नाशिल्ले, पण आतां अधिकृत रितीन प्रदेशाध्यक्ष म्हूण सुरवात जाल्या. किती प्लॅन की अशेंच तांकां घाम काडून जाम करपाचे काय रस्त्यार देवन कृती करपाची, सरकार स्थापन करपाचे प्रयत्न करपाचे प्लॅन कितें? प्लॅन आमकां लोकांनी सरकार करपाक मतदान केल्लें. हे मतदान लोकांचें जे लोकमत आशिल्लें आनी चोरून व्हेलें आनी आमकां ऑपोजिशनाक बसलें. आमची एकूच पार्टी आसा सद्याक ऑपोजिशनाक. सो आमी आतां जे आमकां रोल दिला ऑपोजिशनाचो तो म्हाजे कोतान आमकां परफेक्टली करपाक जाय. आमकां लोकांचो आवाज जावन काम करपाक जाय आनी जे पब्लीक इश्यूज आसात, जे लोकविरोधी निर्णय आसा ह्या सरकाराचे, जावं हे जो लोक जे फटिंगपण करता ह्या सरकारान बसून मंत्रीपदार बसून सगळे पोजिशनाचेर बसून जी फटिंगपण करतात हें आमकां एक्सपोज करपाक जाय. तें आमकां जनते कडेन पावोवपाक जाय. हें आमचें काम आसा आनी तें काम आमकां मोठ्या पण म्हाका एक गजाल नेटान सांगात करपाक की सदांच एक हें आसतालें, म्हाका हें याद जाता की सरकार जेन्ना स्थापन जालें आनी ज्या तरेन सरकार स्थापन जालें तेन्ना सावन तुमी त्या प्रकाराचेर आवाज काडीत आसात. दुसरी गजाल जाली की तेन्ना लुईझीन बाब प्रदेशाध्यक्ष आशिल्ले. सो मदीं अशी गजाल जाली की तुमी लुईझीन बाबाक काडात, आमी 24 वरां भितर सरकार करतात, 48 वरां भितर सरकार करतात आनी ताजे उपरांत शांताराम बाब अध्यक्ष जाले. आतां शांताराम बाबान सांगलें की ही नो लॉंगर वॉन्ट्स टू कंटिन्यू एंड देन फायनली एक काँग्रेसीचो कार्यकर्तो जो आज अध्यक्ष जाला, जाका लागून म्हाका दिसता संपूर्ण पक्षां भितर एक उमेदीची ल्हार आसा जी आमकां एक पत्रकार म्हूण जाणवता सध्या. आतां कितें की 48 वरां भितर सरकार जातलें म्हूण तुमी प्रदेशाध्यक्ष बदलिल्लो आनी आज परत यंग प्रदेशाध्यक्ष मेळ्ळा. सो तुमी कितें 48 वरां, 48 दीस, 48 म्हयने, वॉट इज इट? इज देर एन अटेम्प्ट टू फॉर्म दी गव्हर्मेंट? सद्याक म्हाजे प्रायोरिटीज जे आसा त्यो पक्ष संघटन बांदपाची आनीक सरकाराची जी वायट कर्मां आसा ती लोकां मुखार व्हरपाची. सरकार करतले ना करतले हो वेगळो विशय आसा. म्हाका दिसता ते आमी सद्याक आमदारां कडेन सोंपयल्लें बरें. तितून जर हांव लक्ष घालपाक गेलो जाल्यार हांगा पक्ष बांदणी कार्याचेर तेजो इफेक्ट पडटलो. सो आमी गेले वर्सभर तुमी सांगलें तशें जावं कोण 48 येता, कोण 30 वरान येता. सो आमी रावपाक शकना कोणाक. सो आमी प्रेजेंट हितून लिवींग करप म्हणजे जे सद्या आमची परिस्थिती आयज ऑपोजिशन आसा, आमी ऑपोजिशनाचो रोल बरो करपाक जाय, तेन्नाच आमकां लोक मान्य करतले. प्रदेश काँग्रेस कमिटी आणि तुमची लेजिस्लेचर पार्टी ह्या दोनीच्या मदीं जो एक समन्वय आसपाक जाय, एक कॉर्डिनेशन आसपाक जाय आनी एक गुडवील आसपाक जाय, तें गुडवील फाटली कितलीशींच वर्सां ना. एक चाक पक्षाचें एका दिशेन वता आनी दुसरी चाक दुसरे दिशेन वता आनी अल्टिमेटली ती गाडी खंयच पावना अशी परिस्थिती आसा. तुमची जेन्ना नेमणूक जावपाचो प्रश्न आयलो तेन्नाय अशें हें जालें की आमदार तुमचे बरोबर नात, तुमचे बरोबर एंटायर पक्ष संघटना आसा पण आमदार नात. आज तुम्ही प्रदेशाध्यक्ष जातकीर ही दरी भरून काडपा खातीर, काबार करपा खातीर वॉट आर युअर प्लॅन्स? पयलीं म्हणजे सगळो जो एक हें आशिल्लो की आमदार विरोध करता काय न्ही, आमी डेमोक्रेटीक वॅल्यूज रिस्पेक्ट दिवपाचे आनी हांव तो सारको प्रो डेमोक्रेटीक सामको स्ट्रॉंग बिलिवर. प्रत्येक आमदाराक आपलें मन व्यक्त करपाचें आनी प्रत्येक आमदाराचो एक एंगल आसता. कदाचित थोड्या आमदारांक दिसलें आसतलें की गिरीश थंय फीट ना. आय रिस्पेक्ट दॅट सेंटिमेंट. कित्याक तेंचो हें हांव अशी अपेक्षा धरना की सगळ्या आमदारांनी म्हाकाच सपोर्ट करपाक जाय. सो प्रत्येकाचे पळोवपाचो दृश्टिकोन वेगळो आसता. आय रिस्पेक्ट इट. आतां हांव अध्यक्ष जाले बरोबर सगळे आमदार हांव मेळ्ळो, प्रत्येक आमदाराच्या आनी आमचे जे लिडर आसा सिनियर तेंच्या हांव घरा गेलो आनी तांकां मेळपाक गेलो, तेंचो आशिर्वाद घेवपाक, कारण तेंचे सगळे एक जावन वचपाक. सो म्हाका जो रिस्पॉन्स आनी जी वेगळी एनर्जी हेंचे भितर मेळ्ळी आमदारां भितर व्हेरी पॉझिटीव आशिल्लें. आनी पयर सगळे फंक्शनाकूय आयले. सगळ्यांचो अंदाज आशिल्लो की आमदार येवपाना. BJPचे स्टेट प्रेजिडेंटान स्टेटमेंट केल्लो की कितले आमदार येतले ते पळयाक आनी कितें. सो सगळे आमदार येयले. सो एक पॉझिटीव एनर्जी पार्टीन बिल्ड आसा जाल्ली. सगळ्यांक दिसता की एक गजाल पक्ष आणि
विधिमंडळ पक्ष हांची मदली जी दरी आसा ती काबार जातली आता दरी आसपाक शकच ना. आसपाक जायना ती. बेजिकली कितें आसा पळय, म्हाजो जे काम करपाची पद्दत जी आसा, हांव लास्ट मनीस जावन वयता खंय वयता, सामको निमाणो मनीस असो म्हूण रावता. खंय तितून कांयच येना, कमीपणूय म्हाका दिसना. सो जेन्ना सारको भितर तेंचे वयता CLPच्या, आनी थंय सुद्दां हांव तेंचे नम्रतायेन तेंचो रिक्वेस्ट हें करता, तेंच्योय गजाली कितें आसता, तेंचीय दुखणी आसतली तेंय आयकून घेता, आनी एक पार्टीची इंट्रस्टान कितें आसता तें घेवन मुखार वयता. म्हाका दिसना थंय कितें प्रॉब्लम उरतलो आमचो. लकीली बाबू कवळेकर आनी जे यंग MLAs थोडे आसात, ते एकजुटीन रावल्या की आमी चल करुया, आतां पार्टी मुखार व्हरुया, प्रश्न सरकाराचेर उगड्यार हाडुया. सो एक वेगळी सुरवात यंग MLAच्या एक भितर जाल्ली हो आसा. यंग आनी ओल्ड म्हणटा तो एक प्रकार जो आसा तोय खूब प्रकर्शान कितलीशींच वर्सां हाजेर चर्चा चालू आसा. तुमचे थॉट्स कितें की तुमचे पार्टी भितर खूब बुजुर्ग आमदारय आसात आनी यंग आमदारय आसात. वॉट इज युअर सजेशन टू ओल्ड एज वेल एज द यंग? सादें उदाहरण, म्हाजे घरान कोणी जाणटो जालो, सिनियर जालो, पूण हांव तेका वेगळे हें दिवपाक शकना. तेंका वयल्यान आनी चड रेस्पेक्ट दिवपाक जाय. आनी आमची जी संस्कृती आसा, जे कल्चर आसा, थंय जाणट्यांक नेण्ट्यांक जे अनुभवी आसा तांकां सदांच बरोबर घेवन फॅमिली चलयतात आनी तेंचे आशिर्वादूय घेतात आनी तेंचें मार्गदर्शनूय घेतात. पक्ष ही एक कुटुंबूच, आनी त्या कुटुंबाक नेण्टेय आसतात, जाणटेय आसतात. जाणट्या कडेन खूब अनुभव आसता, तो अनुभव गरजेचो आसता, तेंचें मार्गदर्शनूय गरजेचें आसता. यंगा भितर एनर्जी आसा, सो आमी ती सिंक्रोनायज करपाक जाय. सो आमचे सिनियर जे लिडर आसा तांकां रेस्पेदान मार्गदर्शन तेंचें मागपाक जाय. आनी आमचे यंग जे लोक आसात तेंची एनर्जी ही जर मेळ्ळी जाल्यार म्हाका दिसता पार्टी ओगीच कोणें रिटायर जावचें, राजकारणांतल्यान भायर वचचें अशी जी मदीं मदीं एक डिमांड जातात. हय, You are not for it. That is not going to be your pressing concern. ना जावपाकूच शकना न्ही. तुमचे आणि विजय सरदेसाया मदलें नातें, आता ह्या नात्याचेर म्हाका दिसता खूब जाण उलयल्यात, खूब जाणांनी बरयलां. प्रदेशाध्यक्ष जेन्ना जाता तेन्ना नात्यांचे संदर्भान एक नात्यांचे नाजूकपण बरेंच बदलता. कारण देन इट इज नॉट गिरीश वर्सीस विजय, देन यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी. कितें बदल जावपाक शकता ह्या नात्या भितर, काय हो कडवटपण असोच उरतलो? हांवें एक म्हणजे म्हाज्या जी सामाजीक हेतूंक हांव वावुरता आसतना बेजिकली हांव म्हागे पर्सनल दुस्मान ते एब्सोल्युटली पर्सनल दुस्मान न्ही, हांव नात्या मदलो बिटरनेस म्हणटा. नातें खंय विजय, आमी खंय मेळटाक आमी एकमेका विश करतात बरे भशेन जाता. बिटरनेस आसा न्ही? बिटरनेस तसो ना. बिटरनेस एक्चुअली इट इज अन इशू बेज. जेन्ना इश्यूज खंय आसा ते पटना, त्या म्हाज्या पार्टीच्या अगेन्स्ट वयतात, तेन्ना हांवें तो स्टँड घेतला आनी कोण तरी घेवपाकूय जाय स्ट्रॉंग स्टँड. खूब फावटी हांवें म्हाज्या पार्टीच्या लिडरांच्या अगेन्स्ट सुद्दां घेतला. म्हागेलो युथ काँग्रेसचो इतिहास काडलो जाल्यार जेन्ना पार्टीक दगा दिवपाचो प्रयत्न केलो, पार्टीक त्रास दिवपाचे प्रयत्न केले, हांवें तेंचेर सामको हेड ऑन घेतलें आनी त्या युथ काँग्रेस प्रेसिडेंट म्हणून म्हजी जी जबाबदारी आशिल्ली हांवें ती त्या टायमार पार केली. पूण पर्सनली कोणाचेर ग्रज कितें घेवन तें हें करप तें समान न्ही, आनी हांव तें केन्नाच केल्लें ना आनी करपाकूय ना. हांव पयर भाशण करता आसतना सांगलां म्हाज्या चार्ज घेता आसतना की आतां गिरीश चोडणकर म्हणटा तो सामको अस्तित्वान उरपाक जायना. तो गोवा प्रदेश काँग्रेस पार्टीचो अध्यक्ष म्हणून काम करपाक जाय. गिरीश चोडणकराचे लायक्स डिसलायक हांगा कांयच जागो ना प्रेसिडेंट जाता तेन्ना. थंय पार्टी इंट्रस्ट कितें म्हणजे पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून काम करपाक जाय. एक गजाल म्हाका सांगात की गिरीश चोडणकर आनी विजय सरदेसाय आज एका टेबलार बसून उलोवपाक शकतात की वेगळे तरेचे सरकार किंवा वेगळे तरेचे अलायन्स किंवा वेगळे तरेचे कंपोजिशन तयार करपाचे तुमची तयारी आसा काय? तुमकां सद्याक एट दीस मोमेंट दिसता की विजय इज युअर पॉलिटिकल रायवल अँड देर शूड नॉट बी एनी टॉक्स विथ हिम? पॉलिटिकल रायवल सद्याक विजय सरदेसायची जी एक ताणें फटींगपणां लोकां कडेन केली. लास्ट टायम लोकां कडेन तो एक एंटी BJP प्लँकाचेर गेलो आनीक लोकांक ताणें उतर दिलें की BJP बरोबर कोणेच वचपाक जायना आनी कोण वयता तो सामको पातकी. ताका वेगळे वेगळे शब्द यूज केले जे हांव यूज करपाक शकना, जो विडियो सर्क्युलेट जाला. सो अशें करून ताणें एक आपल्याक प्रोजेक्ट केलें की आपूण BJPचे कॉज. BJP म्हणटा ताका केन्नाच सत्तेर हाडपाक
कोणेच वयचें न्ही आनी आपूण वचपाचें तर सारकें. सो इलेक्शन जालें त्या बरोबर जे ताणें स्टँड घेतलो तो गोंयच्या खुबश्या लोकांक आवडलेलो ना. कारण ही सर्रास फटींगपण जाल्या लोकां कडेन आनी तेणें चूज केलां तांचे बरोबर वचपाचें. सो ते कित्याक चूज केलें, कितें हें जालें तें तेजेर. हांव म्हणना की ताणें काँग्रेसीचेर अन्याय केलो कित्याक आमचे आनी तेंचें अलायन्स जावं नाशिल्लें. सो ती अपेक्षा हांव धरना, पूण लोकां कडल्यान अपेक्षा आशिल्ली, लोकांनी ताका मतदान केलें. अलायन्स जावपा जाय आशिल्ली. अलायन्स जावपाक जाय आशिल्लें सगळ्यांक दिसतालें, पूण अलायन्स कित्याक जालें ना तें म्हाजे कोतान आमच्या हायकमांडाक खबर आसतलें. कारण जे फायनल जे उलोवणी जाताल्यो त्यो दिल्ली लेवलाचेर जाताल्यो. सो म्हाजे जे व्यूज आशिल्ले की यू आर अलायन्स, फॉर अलायन्स. आय वॉज फॉर अलायन्स बट विथ सम कंडिशन्स. एक म्हणजे कोणी तरी विजय सरदेसायाची जबाबदारी घेवपाक जाय आशिल्ली की तो बीजेपी बरोबर वचपाना म्हणून. की हांव कॉन्फिडंट आशिल्लो की विजय हो पावरा खातीर आसता. विजयाची आयडियोलॉजी म्हणजे पावर आनी तो जर बीजेपी कमी पडले जाल्यार हो वयतलो म्हणून तेंचे जे फॉरवर्डाचे लिडर्स थोडे आशिल्ले आमचे उलयताले जावं जे कोणी येताले आमकां लागीं हाडपाक तांकां हांव बेजिकली हेंच सांगतालो कोण तरी जबाबदारी घेवपाक जाय की तो बीजेपी बरोबर वचपाना. त्या खातीर बेस्ट थिंग तो जर काँग्रेसीक जावं त्यो जे सिट्स आसात त्या सिट्सांचेर. सो मागीर थोडी कंडिशन आशिल्ली ती म्हाका हांवें सांगलेली, पूण एब्सोल्युटली आय वॉज नॉट अगेन्स्ट आनी यू आर नॉट अगेन्स्ट अलायन्स. I was definitely not against alliance and I made it very clear local area. But म्हाजी थोडी कंडिशन आशिल्ली. एक गजाल हांव मुद्दम स्पश्टपणान विचारपाक सोदतां की जे लास्ट मुमेंटाक विजयाच्या अगेन्स्ट कॅन्डिडेट घालपाचो प्रकार जालो अशे आरोप जाले की तातूंत भितर तुमचोय हात आसा. ही डिसिजन दिल्ली जाल्याक जेन्ना आमचो वेलीचो कॅन्डिडेट फिलीप नेरी रॉड्रिगीस हाच्या विरुद्ध गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट घालतात आनीक आमी कितें मॅसेज दितले की थंय आमचे फिलीप नेरीक आमी सॅक्रिफायस करप. सो जेन्ना फिलीप नेरीक थंय कॅन्डिडेट घातलो तेन्ना पार्टीन आमचें सांगलें की आमी हांगाय कॅन्डिडेट घालप. तो अलायन्स जावपाक शकना. अलायन्स म्हणजे ते उक्ते मनान जावपाक जाय, ते कोणाक दगा दिवपाक वचपाक जायना. सो त्या टायमार आमी म्हणलें तुम्ही म्हणटात की फ्रेंडली फायट म्हणटा तो प्रकार तुमकां मान्य नाशिल्लो. फ्रेंडली फायट हो इलेक्शनाक जावपाकूच शकना. फ्रेंडली फायट खंयच्या स्पोर्ट्सांक केन्ना गेम्स केन्ना जाता थंय जावपाक शकता. जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना सगळे प्रतिस्पर्धी न्ही, लोक कितें समजतले, लोकांनी कितें ठरोवप कोणाक मत दिवप म्हणून. सो फ्रेंडली फायट हो कॉन्सेप्ट जो आसा तो पॉलिटिक्स आमी लोकांक फटोवपाक शकना. आज विजय आणि गिरीश एका टेबलार बसून एक नवे राजकीय समीकरणाची भासाभास करपाक शकतात काय ना, काय एट दीस मोमेंट यू कन्सिडर विजय एज समबडी with whom you cannot open talks? एक दोन बाजी आसा. विजया कडेन हांव बसपाक शकता रिजनल प्लॅनाचे जे लोकांचे प्रॉब्लम आसात ते तो जर मन उगडी करता आयकोन घेवपाक विजया कडेन अवश्य बसपाक शकता. जे लोकांचे दुखणी कितें आसा रिजनल प्लॅनाचेर ओडीपीचेर त्यो आयकोन घेवपाची ताका पाशेस आसा जाल्यार. सद्याक एग्रीकल्चर फिल्डान कितलेशेच हे आसा. आयज नाल्ल खंय पावल्लो आसा म्हणजे जो आम आदमी आसा तेच्या आवाक्या भायर पावल्लो आसा. सो हें ताका सांगपाक गेल्यार तो म्हाका बोण म्हणटा. ओके, सो तेजो जो अहंकार थोडो आसा तो अहंकार ताणें खूब कमी करपाक जाय. जाल्यार टेबलार बसून आमी परत तुम्ही म्हणटात की तुमगे टेबलार बसपाची तयारी आहा, पण परत तुमची काय कंडिशन्स आहात. तूं सद्या तूं दुसऱ्या मनशाक बोण समजता तो म्हाका काय दुख्ख ना म्हाका बोण म्हणलो म्हणून, एब्सोल्युटली दुख्ख ना. पूण तूं जे दुसरो बरोबर कोण बसता तेच्या आयकपाची तुजी तयारी आसा जाल्यारूच बसप न्ही. आयज लोक कितें सांगपाक सोदता तो लोकां कडेन चर्चाच करना. सो लोक कितें सांगपाक सोदता म्हणजे तो केन्ना जाता, अहंकार आसल्यार जाता. जेन्ना अहंकार कमी जाता तेन्ना तूं कितें सांगता तें तुका आयकपा येता, नाजाल्यार तूं आपल्याक सगळ्यांत कळटा. आयज नाल्ल कमी करपा खातीर कितलीच सोल्युशन आमी ताका दिवपाक शकतात, पूण तेणें मन उगडी करपाक जाय. दुसरें एज फार एज सरकारा हेजे खातीर आसता. सरकार बीजेपीचो हाडपाचो निर्णय कोणी घेतलो हो विजय सरदेसायान घेतलो. आनी केन्ना घेतलो, इलेक्शन रिजल्टाच्या 5 दीस पयलीं. आनी हें कोणें सांगलें पब्लिकाक, मनोहर बाब पर्रीकरान लोकांक सांगलें की रिजल्टाच्या 5 दीस पयलीं विजय आपल्याक येवन मेळ्ळो आनी ताणें सांगलें की आमी एक बरो सरकार गोंयांक करुया आनी तुमकां जर गरज पडली जाल्यार आपूण तुमचे बरोबर आसा. पूण हो तेजे नंतर सांगलें कितें आमी डिले केले आनी कितें केलें, ही सगळीं निमित्तां. लुजना खातीर जालें आनी कितें केलें. लुजना खातीर हें जालें जाल्यार 5 दीस पयलीं विजयाक मनोहर पर्रीकराक कितें मेळपाक जाय आशिल्लो. सो हो जो निर्णय घेतला हो विजयान जाणीवपूर्वक घेतला. विजय म्हणटा सामको सगळ्यांक हुशार पॉलिटिशियन आयज गोंयांक
आनी तो खंयचो विचारपूर्वक घेतलो आसतलो तेजे विचार क्लियर आशिल्ले आसतले कितें करपाक जाय. सो तेणें हो सरकार तेणें बसयल्लो आसा. सो तेणें निर्णय पयलीं घेवपाक जाय की ह्या सरकाराचो पाठिंबो काडटलो काय चालू दवरतलो. परत सरकार उडोवपाचें आनी बुडोवपाचे गजाली तोच करीत आशिल्लो. 14 जानेवारीक लोहिया मैदानाचेर सभे माजार सगळ्यांनी सांगलां की डॉक्टर जॅक सेगराचो पुतळो असेंब्लीक घेयना जाल्यार आमी सरकाराच्या पाठिंबो काडून घेतले, आमी तिनूय मिनिस्टर रिजायन जातले. आनी एक मिनिस्टर न्ही तिगूय मिनिस्टरांनी सांगलां ह्या सरकाराच्या. सो तेजे नंतर पयलें डॉक्टर जॅक सेगराचो पुतळो तेणी घालना म्हणून अनावन्स केलें आनी आयज अजुनूय तो सरकारांकूच आसा. म्हणजे परत ते उड्यार पडल्यात. पयलीं तेणी फुकटींगपण केल्या लोकां कडेन म्हणून जाहीर आसा. परतूय तेणी एक असा विचारधारा अशी असता की जो मनीस GPCCचो प्रेसिडेंट जाता ताणें एक्टीव इलेक्शना भितर पडचे परस ताणें पक्षाचेर फोकस करपाक जाय. GPCC प्रेसिडेंटान शूड बी अबव बोर्ड. फाल्यां टिकीट डिस्ट्रिब्युशनाचो प्रश्न येतलो तेन्ना GPCC प्रेसिडेंट म्हत्वाचो. सो ही शूड बी अबव बोर्ड. ही शूड नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन टील ही इज द प्रेसिडेंट. यू एग्री विथ दीस ऑर यू डिसएग्री विथ फुल्ली एग्री विथ दीस. आय फुल्ली एग्री विथ दीस. आनी त्या खातीर हांवें म्हाका हांवें ऑर्गनायजेशनाक जोखून दिलो. यू आर सेईंग दॅट टील यू आर GPCC प्रेसिडेंट यू वील नॉट कॉन्टेस्ट एनी इलेक्शन. नॉर्मली हांव म्हणटा कितें ऑर्गनायजेशनाक जें काम करपाचें आसा तेणी इलेक्शनाक कारण इलेक्शन गेलो म्हणटकच तुका खुबश्यो कॉम्प्रमायजीस आसता. कॉम्प्रमायज करपाक पडटा. ओके. पूण म्हाका दिसता जे पट संघटनेक जें काम करपाचें आसा ती पक्ष संघटना घेवन तेणी रावप, इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करपाचें अवॉयड कर. हांवें तेंच केलें. हांव इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक गेलो ना. फक्त 2007 एकदां हांवें असेंब्ली तिकेट मागलेली, म्हाका दिली ना. पूण हांवें तेजे नंतर निर्णय घेतलो की कदाचित हांव इलेक्ट्रल पॉलिटिक्साक हांव कित्याक विचारता कारण फाटली वेंचणूक तुमी बाय इलेक्शन मुख्यमंत्र्यांचे विरुद्ध लढयिल्लें आनी ताजे उपरांत तुमी ठरयिल्लें की आपूण पणजे सक्रीय रावतलो. आज जेन्ना तुमी प्रेसिडेंट जाल्यात तेन्ना यू वॉन्ट टू बी इन एक्टीव इलेक्शन or you want to be in party? What is it? Till you are president, will you contest election or will you not contest election? हांव प्रेसिडेंट आसा. म्हाजें काम पार्टी संघटना बांदपाची 40 मतदारसंघाक एज अ प्रेसिडेंट. पूण म्हाजी जी कमिटमेंट आसा पणजेकारांक, ज्या टायमार हांव पणजे भोंवतालो लोकांनी म्हाका विचारलें की तूं इलेक्शन जातकर पयलीं जशें कॅन्डिडेट काँग्रेसचे आशिल्ले तशें तूं परत आमकां सोडून वयतलो काय म्हणून. तुजे खातीर आमी भायर येतात, तुजे बरोबर भोंवतले. पूण हांवें तांकां आश्वासन दिलां की हांव तुमचे बरोबर आसतलो. हांव इलेक्शन जिखूं आनी न जिखूं. आनी त्या उतरार हांव पणजेचो इशू घेवन काम चालू दवरलेलें आसा. हें काम चालू दवरलेलें कित्याक हांव इलेक्शन परत थंय झगडटलोच अशें म्हणून न्ही. पूण लोकांचो जो हांवें उतर दिलें लोकांक तें हांव उतर फुलफील करता. आनी त्या खातीर हांवें प्राधान्य धरून उदकाचो प्रश्न घेवन हांव सुरवात साकून झगडलां. कारण पणजे शहरांक उदकाचे प्रॉब्लेम आसा हेजी जाणीव गोंयच्या लोकांक नाच. पणजे बीन तुम्ही म्हणटा की जो मेरेन तुम्ही GPCC प्रेसिडेंट आहात तो मेरेन तुमचो फोकस फक्त पक्ष बांदणीचेर आसता. पक्ष बांदणीचेर यू आर व्हेरी क्लियर अबाउट इट. सामको फोकस. तो म्हळ्यार रिजनल प्लॅनाचो सदांच प्रश्न एक विचारप वता की तयार केल्लो प्लॅन तुमच्या सरकारान आज तुमीच तो रद्द करचो म्हणून मागतात. हें कितें गणित? दीस लुक्स लायक यू आर प्लेइंग पॉलिटिक्स. एब्सोल्युटली ना. हय. आमी BJP न्ही की आमी यू टर्न करपाक आनी जाय तेन्ना आमचो स्टँड चेंज करपाक. कोणाकूय जर दुबाव आसा हितून की काँग्रेस ह्या हेजेर पॉलिटिक्स करता म्हणून जाल्यार 2017चो काँग्रेसचो मॅनिफेस्टो ताणें उगडी करून पळोवचो. काँग्रेसच्या मॅनिफेस्टोंक आमी विचारपूर्वक केला. जवळ जवळ आमची 1 म्हयनो चर्चा जाल्याक. तो हें करता आसतना लुईझीन फालेरो पार्टीचे अध्यक्ष आशिल्ले. लुईझीन फालेरोन एक स्टँड घेतलो की लोकां कडेन चर्चा करुया, वेगळे वेगळे स्टेक होल्डर आसा तांचे कडेन चर्चा करुया. सो लुईझनान सगळे लोकां कडेन चर्चा केली. जे स्टेक होल्डर आसात तांकां कॉन्फिडन्सान घेतले, तांची सजेशन्स घेतली आनी एक बरी टीम मॅनिफेस्टो तयार करपाची तांणी मॅनिफेस्टो तयार केली. तातूंत भितर लोकांची सजेशन आयलें की रिजनल प्लॅनाक थोडी त्रुटी आसा, त्यो त्रुटी थोडी दूर जावपाक जाय. तातूंत भितर 73rd अमेंडमेंट आनी 74th अमेंडमेंट हे आसात तेजे तुमकां सामील करपाक जाय. सो ह्यो सगळ्यो त्रुटी ज्यो आसा रिजनल प्लॅनाच्यो त्यो त्रुटी तेतूंक सांबाळून घेवपाक जाय. त्याच बरोबर सजेशन आयलें की PDA ज्यो आसा ती पिडा जाल्ली आसा लोकांक आनी ते जे पावर आसा PDAक ते PDAचे काडून उडोवचे. PDA ही पिडा जाल्ली आसा ती काडून उडोवची, स्क्रॅप करपाची. हे दोनूय पॉयंट वन गोवा वन प्लॅन. येस, हे दोनूय जे मुद्दे आशिल्ले ते मुद्दे
आमच्या मॅनिफेस्टोन तुमच्या मॅनिफेस्टो भितर तुम्ही खंयच म्हणला की रिजनल प्लॅन रद्द करपा जाय म्हण तुम्ही रेक्टिफिकेशन रेक्टिफिकेशन एक्झॅक्टली आम्ही तेच सांगता न्ही तुमकां. आज तुम्ही रद्द कर म्हणतात काय आज तुम्ही रेक्टिफिकेशन म्हणतात आम्ही अजूनही आमचे मॅनिफेस्टो जो आसा ते आमकां डायरेक्शन यू आर स्टिकिंग टू युअर मॅनिफेस्टो सपोज आमी कितें चेंज करपाक जाय तेतूंक जाल्यार आमी परत बसपाक जाय आमी तेजेर चर्चा करपाक सो राईट नाव यू आर आस्किंग फॉर रेक्टिफिकेशन या जीच लोकांची दुखणी आसा सजेशन आसा लोक कितें सांगपाक ती सोदतात, कन्सिडर करची ती कन्सिडर करची. जे लोकांक 73rd अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंटाचे पावर आसा लँड युजाचे जावं सगळे ते करचे आनी थंय जमनीचे प्लॅनिंग करपाक ते प्लॅनर सारके बट युअर प्रायमरी अजेंडा इज व्हेरी सिंपल वन गोवा वन प्लॅन नो पीडीएस नो पीडीएस स्क्रॅप करपाचें आमी लोकांक उतर दिलें. वन गोवा वन प्लॅन यस आमी लोकांक उतर दिल्लें आनी त्या हेजेर आमकां लोकांनी 17+1 18 आमदार दिले ह्या हेजेर. सो आमी कसो एजेंडा चेंज करपाक शकता. ओके सो वन गोवा वन प्लॅन इज युअर ऑफिशियल स्टँड ऑन दिस. दुसरो विषय आता मायनिंगाचो. आता मायनिंगाचेर भयंकर चर्चा चलता लोक सद्याक बेकार आसात. वॉट इज युअर स्टँड? ऑक्शन जावचें ऑक्शन जाल्यार तुमच्याच सरकारांतल्या तुमच्याच पार्टींतल्या कांय आमदारांचें मत आहा की खूब वेळ वतलो. लोकांक कितले दीस म्हण तुमी राव म्हटलें काम नासतना उद्देग नासतना. वॉट इज द ऑफिशियल स्टँड ऑफ द पार्टी ऑन मायनिंग? आमचे CLPन एक सिनियर आमच्या लिडरांची एक आमदारांची एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली आसा ह्या हेजेर उपाय काडपाक. ती मिटींग तेंची चालू आसा तेंची चर्चा चालू आसा. आयज कितें जालां गोंयांक 1.5-2 लाख लोक आयज उगड्यार पडल्यात. गोंयांक असो एक धोको आसा ते म्हणटा मायनिंग जावपा मायनिंगे बद्दल खातीर त्रास जाता पॉल्युशनाचे त्रास जाता एनवायरमेंटल डिस्ट्रॉय जाता ट्राफिकाचो प्रॉब्लम जाता थोड्या एरियान. हो एक घटक आसा तो ते करता. एक घटक आसा जे मायनिंगाचेर डिपेंड आसात आनी तितूंत तिसरो घटक आसा जे मायन ओनर आसा. आयज सगळ्यांचो फोकस गेला की मायन ओनरांचेर की मायन ओनरांनी पयशे केल्या मायन ओनरांनी हें केल्याक मायन ओनरांक. हांव मायन ओनरांक नजरे मुखार हाडीत ना की मायन ओनर कितले आसात. मायन ओनर जे आसात ते 15 आसत 20 आसत 25 आसत 50 आसत आनी आयज एकूय मायन ओनराक बँकेचे प्रॉब्लेम जाल्ले ना. एकूय मायन ओनर उपाशी ना. सो ह्या हितूंतल्यान मायन ओनराक सद्याक हांव सायडीक दवरता. उरतात 2 घटक. एक जो मायनिंग नाका म्हणून सामको थाम आसा आनी जे मायनिंगाचेर डिपेंड आशिल्ले लोक आसा. आमचे मुखार कितें आसा सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा. दुसरे वटच्यान मायन मिनरल एक्ट आसा. ह्या सरकारान मायन मिनरल एक्ट आनी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर ही समजून घेवपाची पयली गरज आसा. तीच कितें सांगपाक सोदता आनी आयज जमनीर परिस्थिती कितें आसा. बेगीनचे बेगीन मायनिंग सुरू जावपाची गरज आसा. 2012 मनोहर पर्रीकरान मोठे छातीर हात मारून सांगलो की मायन हे आपणे बंद केल्याक म्हणून. म्हणजे टोटल क्रेडीट घेतले मायन बंद करपाचे. पूण ते जे लोक आयज तळमळटात तांकां तेणें आश्वासन आनी एक होप दिवन दवरलो. तुमी कितें म्हणटात आज एक ऑर्डिनन्स सारको रूट करचो काय तुगेली ऑक्शनिंगा सारकी गजाल करची? आमी सध्या सरकाराक ना. आमचें काम इतलेंच की सरकारा कडेन मायन बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट करपाची हे मागणी करतात. ताजे खातीर जे कितें करपाक ते करा. जें करपाक कितें करपाचें तुमी कराक आमी तुमी सपोर्ट करतले. कारण ते लोक आसात. सुप्रीम कोर्ट व्हेरी क्लियर आसा. मायन मिनरल एक्ट क्लियर आसा. जे करपाक जाय ते करात तुमी सपोर्ट करतले. ह्या दोनूय गायडलायन्स तकले मुखार दवरून कितें करपाक जाय तें तुमी कराक. मायन बेगीन सुरू कराक. आनी पूण मायनवाल्यांक तुमी बेश्टेच आश्वासन दिनाका आमी करतात शिंगलाय नाकात. हे शिंग लावपाचो धंदोच जाल्लो आसा. सामको धंदो जाल्लो. लास्ट प्रश्न म्हजो तो म्हादयचो. म्हादय बिकम्स व्हेरी ट्रिकी इश्यू. तुमी पत्रकार परिशदे भितर काल प्रायम मिनिस्टराचेरय टिका केली. म्हादयचेर व्हेरी क्लियरली एक इलेक्शन जेन्ना येता तेन्ना तुमी थंय इलेक्शन झगडटात आनी तुमची पक्ष संघटना हांगाय आसा. BJP थंय इलेक्शन झगडटा आनी तांचीय पक्ष संघटना हांगा आसा. अशी एक विचित्र परिस्थिती भितर सद्या गोंय आसा. अल्टिमेटली परिस्थिती गोंयचे इंट्रस्ट प्रोटेक्ट जावपाक जाय. राजकारणाच्या हाजेर गोंयाक फाशी दिवप बरोबर न्ही. एक पक्ष म्हणून वॉट इज द स्टँड यू आर टेकिंग टुडे वेन BJP इज गोईंग सो एग्रेसिवली आनी तांचो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट सुद्दां थंय वचून स्टेटमेंट करता की 6 म्हयन्यां भितर आमी तुमकां उदक दितले म्हण. एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून गोंयकार परत जेन्ना BJPचो राष्ट्रीय अध्यक्ष ते स्टेटमेंट करता एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून गोंयकार तुमचे कडेन पळयतले. वॉट इज द स्टँड यू आर टेकिंग? याद जाता नरेंद्र मोदीन एक लोकांक उतर दिल्लें की आमचो सरकार येयलो जाल्यार आमी काळो पयशे सगळे हाडटले आनी 15 लाख प्रत्येकाच्या अकाउंटान घालतले. हय.
आयज 4 वर्सां जावन गेली, आयज 1 रुपया कोणाला बँकेक येवना. त्याच्या नंतर पक्षाचे तेंगेल्या अध्यक्षाक विचारले रिपोर्टरांनी की ते 15 लाखांचे कितें जालें, आनी ताणें सहज सांगलें तो एक इलेक्शनाचो जुमला. म्हणजे इलेक्शन जिखपा खातीर हे कोणाकूय विकपाची तेंची तयारी आसता, कितेंय कसलीय फटींगपणां उलोवपाची तेंची तयारी आसता. काँग्रेस पक्ष हो सारको स्ट्रेट, आमचो लास्ट टायम स्लोगन सुद्दां आमी दिलें, सरळ वाट काँग्रेसीक साथ. म्हणजे आमची वाट वोटिंगा खातीर आमी बदलनात, आमची जी वाट आसा ती घेतात. तुम्ही कितें होय जुमला म्हणटात माधयचेर? एक प्रायम मिनिस्टर देशाचो तो ज्युडिशरीच्या अगेन्स्ट उलयता, ज्युडिशरी नाका म्हणून तो म्हणटा आपूण म्हणजे हो कोण राजा, आनी फक्त राज्य कितें थोडे जे देश आसात ते फक्त राज्य करतात आनी एकूच मनीस निर्णय घेता. आमच्या देशांक फेडरल स्पिरीट म्हणजे आसा, जंय केंद्र सरकार आसा, राज्य सरकार आसा, आमचें कॉन्स्टिट्यूशन आसा. कॉन्स्टिट्यूशन कितें म्हणटा, 2 राज्यां भितर जेन्ना डिस्प्यूट आसा ताका ट्रिब्युनल अपॉयंट करतात आनी त्या हेचेर आमच्या पार्टीन ट्रिब्युनल अपॉयंट केलं. गोंयचो इंट्रस्ट आमी सगळे गोंयकार जे आसात आमी म्हणटा आमकां गोंयचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक जाय. जे कर्नाटका लोक आसा ते म्हणटा आमकां कर्नाटकाचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक जाय. थंय मागीर आमचे पार्टीचे आसूं, बीजेपीचे आसूं, सगळ्यांच आसूं, हेजेर 2 हें झगडटात. ते दोगूय स्टेटींक आपली जी बाजू आसा ती बाजू मांडपा खातीर एक फोरम आसा जो कोर्ट आसा. तेजे मुखार हे चालू आसा. म्हाका एकच गजाल सांगात. डिसिजन येवपाची आसा. हय, डिसिजन कितें आसा कोर्टाची, ती कोर्टां येवनी आनी जी कितें मागणी आशिल्ली त्यो दोगांनी घातलेली आसा. प्रायम मिनिस्टराक परत थंय वचून फटींगपणां उलोवपाची गरज नाशिल्ली करना. म्हाका एकच गजाल सांगात गिरीश बाब, आनी म्हाका दिसता गोंयकार तुमचे कडच्यान एकच आश्वासन सोदतात की फाल्यां जेन्ना माधयचो इशू परत येतलो तेन्ना गोंयची काँग्रेस आनी तुमी यू वील स्टँड फॉर द इंट्रस्ट ऑफ गोवा अँड गोवन्स. हें उतर तुमी आज गोंयकारांक दिवपाक शकतात? राजकारण कुशीक धरून गोंयच्या इंट्रस्टा खातीर तुमी उबी रावतले? कॅन यू गिव दीस एश्युरन्स टुडे? आयज ट्रिब्युनला मुखार डिसिजन आसा, केन्नाय येवपाची आसा, एनी टायम ती डिसिजन येतली. लेट्स वेट, लेट्स फॉलो द लॉ ऑफ द लँड. प्रायम मिनिस्टरान ज्युडिशरीक अशें रिड्युकल केलें की तो कोर्ट काबार तुम्ही करपाक म्हणटा शकता. ट्रिब्युनल जे डिसिजन दितले ताजे वटेच्यान तुमी रावतले? सामकें रावपाकूच जाय. आमचो तो कायदो, देशाचो कायदो आसा. आनी प्रायम मिनिस्टर वेगळो कायदो करपाक शकना, कॉन्स्टिट्यूशन ओवररूल करपाक शकना आनी ते लोकांक शिंग लावपाक शकना. ते परत लोकांक शिंग लायतात. शिंग लावन तेणी आयज देशांक ही हालत केल्ली आसा. गोंयांकूय ती वेगळी ना. प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू.